Visara Properties, supported by GAM, a hygiene company, Old Goa Hair Oil, Morning Mantra, and SangitaMobiles.com. नमस्कार. आयच्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सकाळी सावन तुम्ही सगळे जाण आमचे बरोबर आसात आणि खरेंच म्हाका मनापासून सारके हात जोडून सगळ्यांचे उपकार मानचे हे दिसतात, कारण ज्या तरेची व्ह्युअरशीप आणि रिस्पॉन्स आमकां सकाळी सावन मेळ्ळा, इन्क्लुडींग टीव्हीचेर आनी डिजिटलाचेरूच न्ही, ज्यो आमी जायंट स्क्रिन्स घाल्ल्यो गोंयभर, ताजे मुखार सुद्दां ज्या तरेन रिस्पॉन्स मेळ्ळा ते सगळ्यांचे, सगळ्या गोंयकारांचे आमी उपकारी आसात. हे आतांचे जे डिस्कशन आसा ते रिजल्ट स्पश्ट जाल्यात. टॅली कितें जाला ती तुमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या टॅलीचो अर्थ कितें आनी हाज्या मुखार कितें, ह्या गजालींचेर आमी डिस्कस करतले. म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर खडेगाठ पॅनल आसा. पयलीं आसात ते भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट नारायण सावंत. नारायण बाब, वेलकम. तिसरी म्हजे बरोबर आसात आम आदमी पार्टी पक्षाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन विघ्नेश आपटे. विघ्नेश, वेलकम. बिफोर गोईंग टू देअर इनिशियल ओपनिंग रिमार्क्स, फटाफट आता इलेक्शन कमिशनाच्या दृश्टींतल्यान रिजल्ट डेफिनेट लिड्स डिक्लेअर जावपाक लागल्यात. त्यो हांव फटाफट घेता, जशें हांव सकाळीसान घेतालो तसो, आनी आमी मागीर ओपनिंग रिमार्क्सां वतात. अल्डोना, कार्लोस फेरेरा इंडियन नॅशनल काँग्रेस जिखले 1823 मतांनी. बाणावली वेन्झी विएगस जिखलो 1271 वोट्सांनी. तांणी चर्चिल आलेमावाक हरयलो. दिवचले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जिखले. मार्जिन इज 318. बट दिवचले एक इम्पॉर्टंट गजाल, राजेश पाटणेकर द सिटींग MLA आनी स्पीकर इज ऑन नंबर 3. ताजे उपरांत कलंगूट मायकल लोबो जिखले विथ 4979 वोट्स. काणकोण रमेश तवडकार जिखले विथ 3051 वोट्स. दुसऱ्या नंबराचेर थंय इजिदोर फर्नांडीस जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात ते. कोर्ताली आंतोन वाज इंडिपेंडंट जिखले विथ 1178 वोट्स. थंय दुसरी नंबराचेर निमाणे कडेन ऑलेन्सियो सिमोयस हे काँग्रेसीचे उमेदवार पावले. कुंभारजुआ राजेश फळदेसाय जिखले विथ 2827 वोट्स. बरी लीड घेवन तातूंत भितर जनिता पांडुरंग मडकयकार सिटींग पांडुरंग मडकयकारांची घरकान्न त्यो पराभूत जाल्यो. कुंकळी युरी आलेमाव जिखले 3234 वोट्स घेवन. थंय क्लाफास डायस सिटींग MLA हे 2 नंबराचेर. कुडचड्या निलेश काब्राल जी सामकी ताची चर्चा गोंयभर चलिल्ली. निलेश काब्राल जिखले, पण तांची लीड जी 8,500 आसताली ती 672 इतली कमी जाली. दुसरी नंबराचेर काँग्रेसीचे अमित पाटकर. कुर्तोरी आलेक्स रेजिनाल्ड जिखले इंडिपेंडंट म्हणून 5055 मतांनी. 2 नंबराचेर काँग्रेसीचे मोरेनो रिबेलो आसात. दुसरी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवया आता. नेक्स्ट 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर दाबोळी मॉविन गुदिनो जिखले 1570 वोट्सांनी. दुसरी नंबराचेर कॅप्टन विरियातो काँग्रेसीचे. फातोर्डा विजय सरदेसाय 1527 मतांनी जिखले. 2 नंबराचेर दामू नायक ऑब्वियसली. मया प्रेमेंद्र शेट जिखले 3136 वोट्सांनी. मांद्र्या जी तारोलकर जिखले मोगोचे 768 मतांनी. म्हापसा जोशुआ ची लीड आसा 1647. मडकय सुदीन ढवळीकराची लीड आहा 9963. मडगांव दिगंबर कामतेची लीड आहा 7794 7794. मुरगांव संकल्प आमोणकराची लीड आसा 1941. तांणी सिटींग मिनिस्टराक उडयलो मिलिंद नायकाक. नावेली द सामके डार्क हॉर्स ऑफ अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या केपेक इज उल्हास तुयेकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जे थंय 430 मतांनी जिखले. थंय दुसरी नंबराचेर आसा वालंका आलेमाव ऑफ तृणमूल काँग्रेस. नुवे आलेक्स सिकेरा जिखले 3881 वोट्सांनी. सो ताजे उपरांतच्यो 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेता. ताजे उपरांतचे पणजे बाबूश मोन्सेरात जिखले फक्त 716 मतांनी. तांकां उत्पल पर्रीकारान फायट दिली. पेडण्यां प्रवीण आर्लेकार कम्फर्टेबली 3418 मतां घेवन जिखले. फोंड्या दीस बिकेम द मोस्ट आय थिंक द कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल एज सिसो इलेक्शन. रवी नायक जिखले विथ 77 वोट्स.
आनी दुसरी नंबराचेर थंय केतन भाटीकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे. पोरया देवियार हांणी जिखली 13,943ची लीड घेवन, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 14,000ची लीड घेवन. पर्वरे रोहन खंवटे जिखले ऑलमोस्ट 8,000ची लीड घेवन, टू बी प्रिसायज 7,950. प्रियोळ गोविंद गावडे जिखले फक्त 213 मतांनी अगेन्स्ट दीपक ढवळीकर. केप्यां वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑफ दीस इलेक्शन, आल्तोन डिकोस्टा हांणी बाबू कवळेकराक हरयलो आनी तांची लीड आहा 3,601. सालिगांव केदार नायक जिखले. केदार नायकाची लीड आसा 1,899. तांणी सिटींग MLA जयेश साळगांवकाराक हरयलो. सांग्यार सुभाष फळदेसाय जिखले. तांकां तांची सावित्री कवळेकर बाबू कवळेकराची घरकान्न तांचे विरुद्ध झगडटाली. तांची लीड आसा 1,429. सांखळी डॉक्टर प्रमोद सावंत जिखले. व्हेरी इंट्रस्टिंगली CMची लीड आहा 666. सो CMची लीड इज इन 3 डिजिट्स. सो दॅट इज द थिंग. आनी CMन म्हाका दिसता भायर सरतकीर सांगिल्लें आपली लीड कमी कित्याक जाल्या ताजी पुराय वासपूस आपूण करतलो म्हणून. लास्ट 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी सावड्ड्यार गणेश गांवकार जिखले. तांची लीड आहा 5,190. शिवोले डिलायला लोबो जिखल्यात. तांची लीड आहा 1,727. शिरोडा सुभाष शिरोडकर जिखले. कम्फर्टेबल मार्जिन ऑफ 2,174. थंय 2 नंबराचेर आम आदमी पार्टीचे महादेव नायक आहात. सांतांद्रे इज विरेश बोरकार जो 1 सीट RGचो आयला, जाणी 76 वोट्सांनी BJPच्या फ्रांसीस सिल्वेराक हरयलो. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, हांगा 2 नंबराचेर सांतांद्रे सारक्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष आसा. सांताक्रूज रुडॉल्फ फर्नांडीस जिखले 2,464 वोट्स म्हणून. हांगाय बी 2 नंबराचेर टॉनी फर्नांडीस आसात भारतीय जनता पक्षाचे. तालिगांव जेनिफर मोन्सेरात जिखली विथ अ कम्फर्टेबल मार्जिन ऑफ 2,041. थिवी निळकंठ हळणकार जिखले विथ अ कम्फर्टेबल मार्जिन ऑफ 2,051. वाळपय विश्वजीत राणेंची मार्जिन आहा 8,085. मोस्ट इम्पॉर्टंट थंय 2 नंबराचेर आसात मनोज परब रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे. वास्को द गामा दाजी साळकार जिखले विथ अ कम्फर्टेबल मार्जिन ऑफ 3,629. आनी वेळ्ळी क्रूज सिल्वांची लीड आसा 169 आम आदमी पार्टीचे. आनी जांची क्लोजेस्ट थंय नंबर 2चेर आसात सावियो डिसिल्वा इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे. हांव सुरवात सिद्धार्थ तुजे कडच्यान करता. सद्याची टॅली दिसता ती ही 2012 213 2 MGP 2 आप 1 RG आनी 3 इंडिपेंडंट आनी 20 भारतीय जनता पक्ष. तुम्ही कशी पळयता त्या निकाला कडेन आनी तुमची रिएक्शन कितें? भारतीय जनता पक्षाचें जैत जें आसा तें म्हाका दिसता गोंयकाराचें जैत, गोंयचे समेस्त जनतेचें जैत आसा. कार्यकर्ते आनी आमचें ऑर्गनायझेशन हातूंत ताजो एक अत्यंत म्हत्वाचो भाग आसा. आमकां जे सदांच देवेंद्र फडणवीस जी, CT रवी, दर्शना जरदोश, किशन रेड्डी, BL संतोष जी हाजें जें मार्गदर्शन लाभलें तातूंत एक बरो एक वायटल रोल तांणी प्ले केला. आनी डेफिनेटली डिसायसिव्ह लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताका साथ दिवपी जे एडिशनल इंजीन आमकां सदांच मेळटालें ते नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, नितीन गडकरीजी हांचे आमकां जे पळय पूश मेळटाली, हे सगळ्या म्हाका दिसता एक जर आमी एक समप जर करत जाल्यार आयचें जैत जाता. आनी डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष आमी सगळे जाण गोंयच्या जनतेचे आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे हे सदांच ऋणी आसतले. हांव थंयच्यान वता. विघ्नेश, दिस इज कायंड ऑफ एमर्जन्स ऑफ आप इन गोवा. तुम्ही पंजाब जिखल्यात आनी गोंया भितर तुम्ही एंट्री मारल्या. म्हाका दिसता अपेक्षा हाज्या की चड आशिल्ली. तुम्ही सातिस्वेत आसात काय डिसअपॉयंटेड आहात? जेन्ना आमी ह्या इलेक्शना भितर ह्या फावटी फूल फोर्स लावन गेल्ले, आमकां अपेक्षा डेफिनेटली चड आशिल्ली. ग्रावंडाच्यान सपोर्ट बरो मेळटालो. बट एक बरी गजाल म्हणजे आम आदमीचो आवाज आयज विधानसभेन पावला. केजरीवालान जे उलयल्ले, जी केजरीवालाचें आमकां मार्गदर्शन आशिल्लें, राहुल मांद्रेचें जें नेतृत्व आशिल्लें तें बाणावली आनी वेळीच्यान आयज विधानसभेन पावला. बाणावले आमी चर्चिल आलेमांव सारक्या दिग्गजाक हरयलो. जायंट किलर म्हणूं येता, बिकॉज चर्चिल आलेमांव आनी बाणावली हें समीकरण जावन गेल्लें. सो आमची एंट्री जाल्ली आसा
आनी जशें पंजाबान आमी पळयलें की आमचे गेल्या इलेक्शनाक एक 20 आशिल्ले. टुडे वी हॅव स्वॅप्ट पंजाब. सो फुडल्या इलेक्शनाक डेफिनेटली वी वील सी द डिफरन्स. एक पावल घातला फुडें आनी 2027 जी निवडणूक जातली तातूंत आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेर येतले हातूंत दुबाव ना. नारायण बाब, म्हाका दिसता अपेक्षा खूब आशिल्ली फ्रॉम किंग टू किंगमेकर टू रायट नाव अ पोझिशन की यू आर डावन टू 2. तिसरी सीट तुम्ही बारीकशा फरकान वगडायले, बट डिसअपॉइंटेड. समट आमी जर पळयलें 3 सीट आनी आमकां कमी मार्जिनान गेले, म्हणजे आमची थंय फायट आसलेलीच. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे दोन कडेन पळयल्यार नवे पक्ष येयल्या कारणान आरजी, आप हेंच्यांनी इनरोड केला. जे सरकारा विरुद्ध जे एंटी इन्कमसी आसलेली ती एकट्याक कोणाक मेळोना, ती फ्रॅक्चर जाली. त्यामुळे जरी सांगले की सरकार म्हणजे BJPन खूब सीट मेळयले तरी फ्रॅक्चर मॅन्डेट त्या दृश्टीन जाली. ऑफकोर्स नंबर 20 आसात त्या बद्दल कांय ना, तांकां त्या बद्दल कॉंग्रॅच्युलेशन करपाक जाय, तो प्रश्न वेगळो. पण बाकीचे जर मतांची टेली पळयली जाल्यार कळटा की सरकारा बद्दल थोडीशी नाराजी लोकां मदीं आसलेली आनी ती मतांनी प्रदर्शीत जाल्या. ऑफकोर्स सिटांनी जावंक ना, पूण इतलीच खरी. हांव एक इंट्रस्टींग डेटा आसा तुमचे तिगाय जाणां खातीर, आमी वन बाय वन या की आमी स्प्लिटाची जेन्ना भाशा उलयता आनी तुमी स्प्लिटाचो मुद्दो काडलो नारायण बाब, तर सगळ्यांत पयलीं जे आसा ते आमी पळोवया BJPचे. अशी न्ही की फक्त काँग्रेसीची किंवा ओपोजिशनाची सिटां स्प्लिटान गेली. इवन BJPची 2 सिटां स्प्लिटान गेली. तातूंतली एक गेले ते कुंभारजुआ, जंय रोहन हरमलकार हे तुमचेच जे इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी भरपूर फायटूय दिली, दोणकोय दिलो. आनीक दुसरी गेले मांद्र्या, जे म्हाका दिसता सीट एक इलेक्शनाच्या म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं सुद्दां तुमी कन्सिडर करताले की इट्स अ सेफ सीट म्हणून. सो स्प्लिट, सिद्धार्थ, हाव स्प्लिट हॅज प्लेड एज अ फॅक्टर इन दीस इलेक्शन? बिकॉज अशी न्ही की फक्त काँग्रेसीची सीट गेली, तुमचीय गेली. हाव आर यू लुकिंग एट दिस फॅक्टर ऑफ स्प्लिट? म्हाका दिसता प्रत्येक इलेक्शनाक स्प्लिट ही खंय तरी जाताच आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीन आपापले गड राखपाक जाय. थोडेफार आमकां तुवें म्हणिल्ले प्रमाणे आमच्या कुमारजुवे आमकां एफेक्ट जालो, मांद्रे एफेक्ट जालो आनी खुबशे आनीक 2-3 जागे आसा ज्या जाग्यार स्प्लिट वॉज एविडंट आनी आमची मतांय कमी जाली आसतली. पूण डेफिनेटली जे आमी नारायण बाबान सांगलें की एंटी इन्कम्बन्सी जी म्हणटा, हांव थोडेफार प्रमाणान मान्य करपाक तयार ना. बिकॉज वेन द गव्हर्मेंट परफॉर्म्स, आनी आमचे जे 10 वर्सांचे सरकार आसा, पयलीं मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, ताजे नंतर पार्सेकर सर आशिल्लो आनी आतां दोतोर प्रमोद सावंत. एक मनोहर पर्रीकरा नंतर आमकां एक डिसायसीव लिडरशीप मेळ्ळा. म्हणजे यंग आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा, जाणें पयलेदां ही धुरा हातान घेतल्या. म्हणजे ताका पयलीं व्हडलेशे एक्सपिरियन्स नाशिल्ले, स्पीकर आशिल्लो, ताणें फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर जालो. पूण ताणें म्हाका दिसता म्हज्या प्रमाणे खंयचेंच डिसिजन पेंडींग दवरूं ना. सगळीं डिसिजनां एखादी एब्सोल्युटली रायट जालें आसतलें अशेंय म्हणना हांव, पूण खंयचेंच इनडिसायसीवपणां करूं ना. आनी म्हाका दिसता तें एक खंय तरी गोंयकारांक मान्य जालें. आनी जो विकास गोंयचो जाला आनी प्रत्येकाच्या दारा फुडें विकास जाला, प्रत्येकाच्या मनान हो विकास गेला. म्हणजे मुख्यमंत्र्याचेंच जर धोरण आशिल्लें जाल्यार पयले दिसा फर्स्ट टायम स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना ताणें फुडें हाडली. अंत्योदय तत्व म्हणजे लास्ट मायल कनेक्टिविटी आमी जे म्हणटात, द विकस्ट लिंक इन द सोसायटी, त्या मनशाचे समोर दवरून ताणें जें कार्य केलें तें म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावलें, ताका मनाकूय पटलें. आनी म्हणून आयज आमी ताजी परिणिती पळयता. हे 20 सीट हे ओगीचे ना, ताजे फाटल्यान कश्टय करचें पडटा. म्हणजे आमचें ऑर्गनायझेशन जें आशिल्लें, आमी फक्त भारतीय जनता पक्ष हो 5 इलेक्शन आयलें की 2 म्हयने पयलीं काम चालू करपी पक्ष न्ही. आमचें सतत काम चालू आसता. म्हणजे 5 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काम चालूच आशिल्लें आमचें. मागीर ताका आमी कोविडाचें आसूं, वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आसूं, अवेरनस कॅम्प्स आसूं, ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आसूं, लोकांच्या खातीर जें जें आमी करपाक जाय, लोकां कडेन जें जें पावपाक आमी करपाक जाय तें आमी करत आसा, सतत तुम्ही करत म्हणटात आसा. की फॉरगेट अबाउट एंटी इन्कमन्सी, दिस इज अ मॅन्डेट प्रॉपरली गिवन बेस्ड ऑन युअर 5 years इनफॅक्ट परफॉर्मन्स. म्हाका एक थोडेशें वायटय दिसलें की जे पॉलिटिकल पंडिट्स आशिल्ले, म्हणजे तुमच्याच स्टुडियोन तुमच्याच फुडें सकाळी फुडें 8-8:30 जे उलयताले, नाही काँग्रेस विल बी अहेड बाय 3 to 4 सीट्स, म्हाका दिसता तांची क्रेडिबिलिटी आज थोडीशी कमी जाली.
they cannot be biased. They have to read. See, political pundit has to express his views unbiased. म्हाका दिसता खंय तरी आमी तातूंत कमी पडटा आनी डेफिनेटली येणाऱ्या काळांत लोकांक कळून चुकलां की कोण खंय कसो उलयता तो. सेकंड इंटरेस्टिंग जी आसा ती म्हळ्यार विदेश तुमचे खातीर जो काँग्रेस आतां भरपूर आरोप करपाक लागतली तुमचेर तो म्हळ्यार स्प्लिटाचो. काँग्रेसीची जी सिट्स गेली एक देर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कुडचड्याचेर जंय मार्जीन भरपूर कमी आसा थंय आरजी आनी आम आदमी पक्षान कट इंटू अ लॉट ऑफ वोट्स. दाबोळी इट इज अगेन आप एंड एनसीपी. इनफॅक्ट कुडचड्यार आमच्या वोटांनी तांचे कट जालो. म्हापसा इज अगेन अनादर कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय टीएमसी आनी आप हे सबस्टेन्शियली स्कोर्ड आनी इट इज इम्पॅक्टेड काँग्रेस डायरेक्टली. आनी तालिगांव इज अनादर व्हेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय आरजी आनी हे आसात आप आसा जाणी कट केला. हाव आर यू लुकिंग विग्नेश? आतां काँग्रेस तर तुमचे आरोप करपाक स्टार्ट करतलीच की तुमकां लागून ही स्प्लिट जाला, तुमकां लागून आपली हे परफॉर्मन्स. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? नो, काँग्रेस आरोप करतली. आय मीन काँग्रेस आरोप जाय तितले करूं येता. आयज तुमी पळयला काँग्रेसीचें डिसायसिव्ह नेतृत्व नासल्या कारणान काँग्रेस सगळी कडेन डेसिमेट जायत आसा. आयज युपीन काँग्रेस एक फक्त सीट आसा, येद्या व्हडल्या प्रदेशान एक सिटाचेर आसा. पंजाबान तेंचे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेंचो सीएम जो 2 सिटां वयल्यान लडटालो ती दोनूय सिटां हारलो. म्हणजे आयज परिस्थिती काँग्रेसीची इतली बिकट आसा की तेंच्यांनी दुसऱ्याचेर आरोप करपाचे सोडून स्वताच्या घरान लक्ष घालपाची गरज आसा. हो आम आदमी पार्टीचो उदय आसा, बट काँग्रेसीचो अस्त ते म्हणटा अस्ताक जबाबदार तुम्ही म्हणून. आमी जबाबदार न्ही. अस्ताक काँग्रेसीचे नेतृत्व, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वा काँग्रेसीची लिडरशीप जबाबदार आसा. लोकांक आयज काँग्रेसीचेर विश्वास ना. आयज खंय पळयात पीपल आर मुव्हिंग टुवर्ड्स आप अँड इट इज नॉट ओन्ली जे काँग्रेसीचे वोटर्स आशिल्ले अशे. आय मीन वेदर बीजेपी काँग्रेस पीपल आर लुकिंग एट अल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स अँड पीपल आर मुव्हिंग टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी. अँड पंजाब इज अ क्लासीक एक्झाम्पल. या सिद्धार्थ. स्प्लिटाचेरच जर उलोवपाचें आसत जाल्यार तुवें 4 आनी 3 स्टॅटिस्टिक्स दिले. जर सपोज स्प्लिट नाशिल्ली जाल्यार काँग्रेस वूड हॅव बीन टुडे 15 आनी भारतीय जनता पक्ष वूड हॅव बीन टुडे 24. सो इट वूड हॅव बीन इवन अ मोर क्लियरर मॅन्डेट दॅन वॉट इट इज टुडे. तुळा स्प्लिट जर नाशिल्ली फक्त काँग्रेसीच्या सीट वाडना आशिल्ले, भारतीय जनता पक्षाचे सीट वाडटा आशिल्ले. एब्सोल्युटली इट्स अ रिजेक्शन ऑफ काँग्रेस बाय गोवन्स. नारायण बाब, तुम्ही कशें पळयता त्या स्प्लिटाच्या मुद्द्या कडेन? कारण स्प्लिट जाल्या इतर एविडंट आसा, पण सिद्धार्थाचो मुद्दो इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तो म्हणटा आमचे सीट वाडटा आशिल्ले स्प्लिट ना जाल्यार, तुम्ही फक्त विरोधकांची स्प्लिट जाली कित्याक म्हणटात? डोंट यू अग्री? कारण एक आशिल्ले म्हाका दिसता खूब जाणांक दिसताले की तुमी बीजेपीची मतां फोडटली म्हण. नंबर 1 फोडली काय कितें, काय मतांच फोडपा उरली आनी सिटी जिखपाची उरली? डेफिनेटली बाकीचे 2 पार्टी जे आसल्यो फॉर एक्झाम्पल आरजे आनी आप, हे लोकां खातीर आप नवीन न्हू, पण आरजेन एक अशी लोकां मदीं पावलेच आहे आतां. आनी त्या दृश्टीन मागीर जी मतां जी थोडी आतां फॉर एक्झाम्पल बीजेपी थोडी डेडिकेटेड वोट्स आसता, थंय कदाचित इनरोड जावंक नासतली, पण जी फ्लोटींग वोट्स आसता पळय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता ती, आनी त्या टायमाचेर ती थंय मेळटात. त्या प्रकारची ती फ्लोटींग वोट्स मेळोन जे आमी जिखतले आसले किंवा कोणी, ती मतां डायरेक्ट आरजींक आनी आपाक तांकां गेली. त्यामुळे तो फायदो जो मेळोंक जायो तो मेळोंक ना. आमची मतां थोडीशी तशी उरली आसतली, पण तो फायदो मेळ्ळो ना आनी ते आमकां नुकसाणूच म्हणूं येता आमच्या खातीर तरी. फक्त मतदार फ्लोटींग नाशिल्लो, एमजीपी सुद्धा फ्लोटींग आशिल्ली. मग ती खंयच्या सायडीक वतली एमजीपीक खबर नाशिल्लें. सो फ्लोटींग वोट्स वचूना. एमजीपी जी फ्लोटींग आशिल्ली इट इज बींग रिड्यूस रायट फ्रॉम किंग मेकर. आता पीडब्ल्यूडी खातें सुद्धा मेळपाक मुश्कील. हय ना, आतां सरकारा खातीर तरी गरजूच ना करपाची. तुमकां सिद्धार्थ तुमकां मोगोक बिगोक लागीं धरपाचें सदां? हांव नको. डेफिनेटली द लिडरशीप जी आमची आसा दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग दीस डिसिजन आनी दे वील टेक अ रायट डिसिजन. आय बिलीव इन माय लिडरशीप. म्हणून एक शिता फुडें मीठ खावप ही एक कोंकणीन एक आमच्या जाणटेल्यांनी एक म्हण दवरल्या. आनी म्हाका दिसता ही म्हण ह्या इलेक्शनाक खूब जाणांक लागू आता. म्हणजे हांव नको काँग्रेसीन ते बील फारीक केला हांव नको. ते 2-3 रिसॉर्ट आनी हांगा ते माजर आपल्या पिलांक घेवन हांगा थंय भोंवता पळय, तशें ते भोंवताले.
आनी ती पिलां खंय दवरिल्लीं हांगच्यान थंय व्हेलीं थंय दवरलीं तांची म्हजी फक्त एक रिक्वेस्ट आसा तांची बिलां मात फारीक करा म्हणून. बरें, बिल खंय गेली खबर ना, बिल फारीक करा तशें म्हणटा हय, हय. बट आय हॅव व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टिक्स आनी जी म्हाका लोकांक सांगपाचें युजली आमी म्हणटाले की इन एवरी असेंब्ली इलेक्शन अराउंड 40% legislators change. The number in this assembly is substantially higher. Yes. Which is very very interesting कारण ह्या मुद्द्यांचेर आमकां उलोवपाक बरें ह्या भितर तुमी जर पळयलें जाल्यार टोटल 23 न्यू लेजिस्लेटर्स आयल्यात 23 which is in terms of percentage is close to 60%. सो हरशीं जे 40% आमदार रिप्लेस जाताले दर हाका एक एवरेज आसताली की 40% नवीन आमदार विधानसभेक पावतात. ह्या खेपेक ऑलमोस्ट आता हे 60% लागीं तुगेली आंकडो पावपाक लागला. What does this signify? Siddharth, I'll start with you. 23 new legislators in the House, where although people have voted for the incumbents have been changed. येस Yeah. इनफॅक्ट डेमोक्रेसीचें एक व्हेरी हेल्दी इंडिकेशन. आनी गोंयचो म्हाका दिसता वोटर गोंयकार वोटर जो आसा हॅज मॅच्युअर्ड हॅज कम ऑफ एज. तो जाणा आपल्याक कितें जाय तें. तो जाणा आपल्या खातीर कोण काम करता तें. तो जाणा की खंय चेंज हाडपाचें आनी खंय नाका. तो जाणा खंयचो पक्ष आपल्या खातीर काम करता, आपलें जीवन बरें करपाक खंयचो पक्ष काम करता, खंयचो नेतो काम करता. आनी दिस इज द एक्झॅक्ट मॅन्डेट. म्हाका दिसता गोवन्स हॅव कम ऑफ एज. पण एक गजाल मान्य करता तुम्ही की आशिल्ले जे आमदार आशिल्ले तेही लोकांक नाका जाल्ले, लोकांनी सरकार निवडून दिला पण आमदार बदलल्यात. नाही म्हाका दिसता एक इंडिकेशन की दोतोर प्रमोद सावंत तूं कसोच फुडें काम कर आनी लोकां खातीर काम कर. स्वयंपूर्ण गोवा, अंत्योदय तत्व हे घेवन काम कर. म्हाका दिसता हो एक क्लियर एक संदेश आसा. आमकां आतां स्टुडियो भितर काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन तुलियो डिसोजा जॉयन जाल्यात. तुलियो वेलकम. बिफोर आय कम टू यू विघ्नेश, हाव आर यू लुकिंग दिस अराउंड 23 रिप्लेसमेंट्स, ऑलमोस्ट 66 to 67%. हाव आर यू लुकिंग एट दिस? No, पळोवंक गेल्यार मेजॉरिटी ऑफ द डिफेक्टर्स हॅव लॉस्ट. दॅट इज व्हेरी गुड सायन. In any Yeah, democracy, that is another very interesting that thing. is most important. Most that defectors this- have lost. And this is very Yeah. good sign because it is very good for democracy. People have taught lesson to these defectors that we are not going to, you cannot take us for granted. म्हणजे वोटर्सांक ग्रांटेड घेताले, विटामीन एम दिवन आमी जिखतले, ही जी एक मानसिकता आशिल्ली that is being defeated. New चेहरे येता is always good for democracy because they will come, they will have to perform, they will have to put forth legislation which are in the interest of Goa and Goans. So I'm sure that will happen. Yeah. As far as incumbency was there with this government. I mean, Pramod Sawant just scraped No, through but with if 400. you see the statistics and if Yeah. you see the tally that is on the screen, the interesting part is the anti-incumbency did not affect the government, but it certainly affected the MLAs. No, probably it was not taken to people the way it should have been taken aggressively. It was not taken to people because if you go to see COVID mismanagement was there. Flip-flops were there. Okay. कोविड मिसमॅनेजमेंटाचेर हांव परत एकदा. कोविड हो असो सब्जेक्ट आसा जो अजून पर्यंत खंयच्याय एक्सपर्टाक कंप्लीट समजूना. मागीर थर्ड वेव येता, थर्ड वेव कितली येता, सेकंड वेव येता, फर्स्ट वेव येता, लॉकडावन जाय न जाय हे म्हाका दिसता कोणाकच खबर ना. पुणून डिसिजन मेकिंग is an important process in this whole thing. You have to make faster decisions. Yes, there were lapses. I agree. म्हणजे सगळेच म्हणजे दोतोर तुम्ही प्रमोद म्हणतात सावंत की ते सरकाराच्या माथ्यार मारपा येना कारण कोणाकच किती चल्लां हें कळनाशिल्लें त्यांना. नाही पण हांव एक मुद्दम सांगता म्हणजे ज्या ज्या वेळार दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडें विशय हाडल्या, विश्वजीत राणेच्या फुडें विशय हाडल्या, त्या त्या वेळार त्याचो सुटावो केला. ओके. खंयच्याच विशयाचेर ताणें बसून उरुना. म्हणजे हांव हे प्राउडली सांगता. हय. नारायण बाब, तुमकां कितें दिसता दिस इज द ओवरवेलमिंग चेंज इन लेजिस्लेटर्स? म्हळ्यार हांव जशें म्हळें की द इनकम्बंट गव्हर्मेंट हॅज बीन वोटेड बॅक बट नॉट नेसेसरिली दी MLAs. तुमी कशें पळयता हाचे कडेन? ना ते तुमी एक लक्षात धरा की MLA जे गेले ते चडशे डिफेक्टर गेले. डिफेक्टर जवळ जवळ 9 काय 10 जाण डिफेक्टर गेले. आता 23 पैकी 10 गेले. ना म्हाका दिसता एक डिस्टिंक्शन आमी करपाक जाय. आमी डिफेक्टर म्हणटा तेन्ना जे पक्ष सोडून गेल्ले ते डिफेक्टर. एक अपक्ष आशिल्लो रोहन खंवटे सारको जो तुमकां जॉइन जाला ताका आमी डिफेक्टराची कॅटेगरी घालपाक शकना. बट जाणी पक्ष सोडून जे गेल्ले, जे तुमच्या पक्षांतल्यान गेल्ले किंवा काँग्रेसींतल्यान गेल्ले, तातूंतले बहुतेक जाण आपटले.
तेजे 12 जाण गेल्ले त्यापैकी 3 जाण आहा 9 जाण गेले 9 जाण गेले इतली तो एक म्हत्वाचो थंय मुद्दो आहा की 9 जाण गेले म्हणून 23 पैकी 9 काडल्यार 14 उरता Yes, बाकीचे जयेश बीन ते सोडून न्ही ते मागीर गेल्या पण तुका हो पॉयंट आसात न्ही लोकांक ते आवडना अशें डिफेक्शन केल्ले हे लोकांनी हो संदेश दिला क्लियर कट संदेश दिला की अशें तुमी करूं नाकात आनी आमी आमच्या हातीन मागीर बटन आसात आमी दामते तुमकां जाय तें करतले म्हणून हें आसा हे आमचो बोध घेवंक जाय आमी Tulio, how are you looking at these numbers? We are talking about different kind of proposition, but initially the numbers now the picture is clear. This looks like a clear mandate. How is Congress looking at this? See, let me first say that it looks like a clear mandate. The BJP, I think, has already got 20 seats. 20, yeah. As per the latest results available, and they will be in a position to form the government. But they have failed to touch the magic figure of 21. Maybe that's a technical point. But if you analyze the results of the election, at least with the basic figures and statistics that are available to us, BJP has got about 33% of the vote. And the entire opposition, which fought on the anti-BJP plank, has cornered about 66% of the vote. So that is an interesting statistic to place before the people. The second point that emerges from this, the Congress got 11 seats, and from the initial little math that I could look at, at least 6 seats the Congress lost by a small narrow margin, which was either the vote polled by TMC or the AAP. So one clear indication that has emerged out of the results is that the TMC and the AAP and maybe even the revolutionary Goans have cut or split the Congress vote. And that has definitely helped the BJP. And you can see how many of the BJP candidates have won by double-digit votes. In fact, so these are issues which probably need to be looked at very closely while analyzing the election result, because sometimes you do not exactly have the seat numbers indicative and proportionate to the vote share, because last time BJP had 32% vote or 31 point something, and they got 13 seats, and Congress on 28% votes had still managed to get 17 seats. So these are interesting. वोट शेअराची गजाल आयली म्हणून आरजीचो वोट शेअर अजूनपर्यंत म्हजे कडेन ना हांगा, बट जो बाकीचो वोट शेअर आसा बीजेपीचो रायट नाव इट इज 33.3%. काँग्रेसीचो वोट शेअर is 23.4, which is almost 7% down. 25% in fact, along with our alliance partner. Yeah, so along with your alliance partner is 25%, so almost 4 to 5% down from the 2017 tally. MGP's vote share is 7.6%. AAP vote share is 6.8%, and Trinamool vote share is 5.2%. Now RG vote share is something hidden in the other. There is a category called others. They 19.4% are. Which RG roughly had estimated it is about 8.5 to 9% vote they have. RG. So you are saying RG has polled higher than AAP and because TMC, or rather close to their number together. So that is why I said the anomaly lies that the vote share is not indicative of the number of seats. Yes, absolutely. So that's why they have got about 8.5% vote, considering the fact that they have been consistently performing even in a constituency like Saligaon, my constituency. I never expected them to come close to 2,000 votes. Yeah, Siddharth. नाही म्हाका दिसता म्हजो मित्र तुलियो आय एटलिस्ट एक्सपेक्टेड अ कॉंग्रेच्युलेटरी मेसेज एट द इनिशियल स्टेज पूण कितें आसता कोल्याची द्राक्षां आमट ती आमट चोड पूण वॉट इज स्पोक अबाउट इज अ राहुल गांधी इफेक्ट नथींग बट झेलेन्स्की राहुल गांधी इफेक्ट अँड 33.3 आनी 67% अगेन्स्ट आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू कम आउट ऑफ दॅट चायल्डिश पॉलिटिक्स. वी आर मॅच्युअर्ड सोसायटी, वी आर मॅच्युअर्ड डेमोक्रेसी. आतां जे आमकां फिगर मेळटा, Bharatiya Janata Paksha has retained the vote share, or rather increased it slightly. We are in the positive direction. And म्हाका दिसता we have to accept the mandate. I accept it humbly. म्हणजे हांवें पयलींच सांगलां की ही लोकांचे जैत, हे आमचे जैतूच न्ही, हे लोकांचे जैत, गोंयकाराचे जैत, गोंयचे जैत, हे आमचे कार्यकर्त्याचे जैत.
आनी म्हाका दिसता म्हणूनच वी हॅव टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट वॉट इज गिवन बाय द Absolutely. डेमोक्रेसी एंड बाय द पीपल. Vignesh, are you disappointed that तुमचं vote share is okay? You have won 2 seats, so definitely you have made a great entry in the assembly. But तुमचं vote share जो असा, compared to the kind of candidates you have given or the kind of consistent work that you have been doing, तुमका दिसता 6.8 जी गाडी घडकली, तुम्ही त्या वोट शेअराचेर डिसअपॉइंटेड आहात. घडये सीट शेअरीज तुमका आनंद दिता आसतलो, वोट शेअराचेर तुम्ही मातशे सॅटिस्फायड नात. आय अग्री विथ यू. आम्ही वोट शेअराचेर सॅटिस्फायड ना, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग. आय मीन वी वेंट टू पीपल, म्हणजे जी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट जॉब स्कॅम जावं, त्यांचं कोविड मिसमॅनेजमेंट, ऑल दीस वी टूक टू पीपल. बट समहाव we have not managed to convince people that we are the right alternative. We have got 2 seats. I mean 2 seats are something enough for us to start bringing it to the assembly and start questioning government onto that front. But एकूय आमदार नासतना, असेंब्लीन एकूय आमदार नासतना, फक्त आमचो एक ZP आसतना ज्या तरेन आमी कॅम्पेन रन केले, ज्या तरेन आमी ह्या गव्हर्मेंटाक एक्सपोज केले, ज्या तरेन आमी गव्हर्मेंटाक प्रत्येक मुद्द्याचेर घेरलाय, ते काँग्रेसीन करूं ना. काँग्रेस जो प्रमुख विरोधी पक्ष आशिल्लो तो आपल्या कामान फेल जालो आनी तेजे खापर खंय तरी आम आदमी पार्टीचेर फोडपाचें, TMCचेर फोडपाचें, मागीर दुसऱ्या पक्षांचेर फोडपाचें, ही काँग्रेसाची संवय जाल्ली आसा. त्यांनी जर आपलें काम सारकें केल्लें जाल्यार पयलीं म्हणजे सत्तेंतल्यान भायर वचपाचें नाशिल्लें. सो दे हॅव टू लूक इनसायड, नॉट आउटसायड. आनी जी आमी म्हणटा वोट शेअर, वी हॅव टेकन अवे दॅट वोट शेअर, इट वॉज इन दॅट वोट शेअर. जो vote was given to us, people were looking at us with the hope. ती काँग्रेसची मक्तेदारी नाशिल्ली की हो वोट शेअर मुजो म्हणून. सो वी हॅव गॉट वोट्स इवन फ्रॉम BJP सायड. थोडेशे म्हज्या मित्र तुलयोक याद करून दिवपाक सोदता की ताणें म्हणलें वोट शेअराक आमी स्प्लीट जाल्ल्याक ते खुबशे नुकसान जालें काँग्रेसीचें. पूण ही स्प्लीट आमकांय बादल्या आनी आमकां जर ही जी आयची स्प्लीट जर नाशिल्ली जाल्यार आयज भारतीय जनता पक्ष आनीक 4 सीट जिखून 24चेर पावपाचें, हें ताणें विसरपाक जायना. सो म्हाका दिसता दे हॅव टू एक्सेप्ट द डिफीट, दे हॅव टू एक्सेप्ट द पीपल्स मॅन्डेट. म्हाका एक गजाल मुद्दाम हे करपाक की No, I will. Respond to that first and of I'll go all, to the details of the vote share. पयले सुवातेर म्हाका आमचो मित्र बाब सिद्धार्थ ताका पयली परबी की भारतीय जनता ना because he was expecting that and No, it's a probably basic courtesy. it escaped my attention as it is I've been hopping from channel to channel for the whole day. And definitely I will not deny his share of celebration for having pulled off a victory against all odds, because the current expectation of the general public and every citizen here was that there was a tremendous anti-incumbency, and that is the reason why I said that still there is a 66% vote cast against the BJP. Now I say that because most of the parties in that 66% block are the people who have fought the election on the BJP plank, not that I have a stake in that all 66%. दुसरें जे कितें आसा, आतां तेणें आनी एक हेजो मुद्दो मांडलो की आमकां आनीक 4 सीट मेळपाचे ना. ते सीट दुसऱ्या पार्टयेन मतां तुमची फोडूंक ना. तुमचेच पार्टयेन कसलें कोणाक डिसिजन दिलां, कोणाक टिकेट दिल्या आनी तो दुसरो विरुद्ध तुमचेर रावला उबो, तेणें तुमची मतां फोडला, देखून तुमचो सीट गेला येवंक ना आयला. That is a different way of analyzing the whole thing. But what I was analyzing on a broad perspective. No, there is a very interesting data. एक म्हाका नारायण बाबाक हाजेर विचारचें पडटलें की 2017 बीजेपीचो वोट शेअर वॉज 32.5%, which has gone up to 33.3, so almost 1% increase. काँग्रेसीचो वोट शेअर वॉज 28.4%, which has come down to 23.5. Goa Forwarda's vote share in 2017 was 3.5, which has now come down to 1.8. It has come down. Aam Aadmi Party's vote share, now this is very interesting. You lost deposit in almost 39 constituencies in 2017, but your vote share was 6.3. But this time your vote share is almost similar, 6.8, but you have won 2 seats. So that is a very interesting thing in terms of vote share. NCP's vote share was 2.3 in
2017 आणि तो वोट शेअर जो आसा तो 1.1 जाला. नाव मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग गजाल इज MGPचो वोट शेअर. आणि MGPचो वोट शेअर जो आसा तो 2017 MGPचो वोट शेअर वॉज 11.3 which is now, which is very, very interesting, which is now come down to 7.6. So two of the biggest vote share losers जर म्हणपा जाल्यार it is Congress आणि MGP in this election. नारायण बाब, फक्त MGची मनीस म्हणून न्ही, बट इतले सिनियर राजकारणी म्हणून सुद्धा तुम्ही ही जी स्लायड इन वोट शेअर आसा ताजे कडेन कशें पळयता? हे पळय 2017 आमी 25 सीट लढलेले, 3 आमकां आमदार मेळ्ळे. आतां आमी फक्त 13च लढल्या, 13च कडेन, जस्ट हाफ. नाही, इट्स ऑल आय एम टेलिंग अबाउट द शेअर न्ही. सो वी आर जस्ट 13 and 26. So you can imagine what must have happened. Secondly, now we see that BJP vote share have increased, but you consider the Rani factor, Rani which has joined BJP. तुम्ही म्हणता तो additional आयला तो राण्याकडच्यान आयला. All these people are there, so you have to consider that also. What must have happened? I am not just. And one more thing, Pramod. You know that we ate into vote share of Congress and all. At least with this, it proves that it's not the fact. you're same. So we are same, no? Yeah. We have not eaten into Congress's vote share. Our vote share is being consolidated, and that's how 2 seats have come. Yeah. So a very interesting thing that then, if that is the point you are making, although statistically it looks very interesting because of this, so the loss of Congress vote share looks towards revolutionary Goans and TMC, but they are saying आमगे काय वाढलो ना, so आम्ही खाल्ला तुमची मतं, कोणी खालती तुम पळया. ना आमची ऍक्च्युअली तुका प्रमोद बाब हांवें पळय आतां तुमकां सांगला प्रमाणे आमचे वोट शेअर 28% पळय आशिल्ले ते 25%चेर पावला, नॉट 23, बिकॉज वी आर इन अलायन्स एंड लास्ट टाइम Goa forward also lost. Goa forward has 3.5 last time. No, but we we has were come not- down to 1.8. So whom they have lost their vote share, I don't know. But this time we are in alliance, so we didn't have candidates there. Otherwise, Congress last time आमचे कॅन्डिडेट आशिल्ले फातोड्ड्या, मांद्र्या आणि मया. सो हे फावटी आमकां 3 कॅन्डिडेट ना आसून ते आमचे तितले वोट शेअर आमकां तांकां भागाक घेवन आमी 25.01 कितें आसा. सो 28 वी हॅव लॉस्ट 3% ऑफ द वोट शेअर. दॅट वी वील हॅव टू एनालायज टू हुम वी हॅव लॉस्ट इट. काँग्रेसीन लोकांक ग्रांटेड धरले. इवन तांचे जर अलायन्स आमी पळयत जाल्यार तांचे अलायन्स पार्टनराक ताणें जे ट्रिटमेंट दिलो, आय थिंक दॅट वॉज नॉट रायट. Okay. एक पार्टनराक ट्रीटमेंट दिवपाचे बीजेपी उलयता त्या अलायन्स पार्टनराक तेंच्यांनी भायर काडिल्लो सत्तेंतल्यान, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अलायन्स Okay, पार्टनर. I'll come to अलायन्साक that. फोडून One thing I want to ask very candidly, what went wrong for Congress? See, all the reasons, you can't pinpoint की एकूच कितें आसा रिजन ताका की हाज्या पासून आमी हें इलेक्शन हरलें म्हणून. पूण ते कितें वी वील सिट डावन एंड एनालायज द सिरीज ऑफ वेदर इट वॉज द डिसिजन मेकिंग or certain issues that were projected and not projected, and whether constituency wise our selection of candidates was appropriate or non appropriate. That all those issues would definitely merit the attention of our party political leadership, as well as the reports on the ground that we get from our block committees. ते पळोवन सगळे आमकां एनालायज करून ते सगळे पळोवचें पडटलें what are the issues that really, because ultimately it is the 3% vote share that we lost is one thing, and we lost from 17, we have come down to 11, 6 seats that we have lost. There are, of course, as I told you, there are issues like BJP has won, even the CM seat, I think they won by something like 300-400 votes, and Ponda some 12 or 13 votes or something like that. No, it's much more. 27. No, I think Fonda is around 73 or 73 जाले. मागीर ते पोस्टल बॅलेट्स मेजून म्हाका दिसता रिकाउंट केले आनी कितें ही वोटूच वोटूच ना लोकांचेच वोट ते. ना बरोबर, पण तेन्ना मे बी एट दॅट टायम आय हॅड नॉट, बट आय नो ही वन आणि It was a close contest. You are right, it was a close contest. It was a close contest. It was a close contest. Three cornered contest. Batikar was winning for quite some time. And our candidate Rajesh Verekar also performed creditably in that constituency, you see. So there are issues like Ponda which we need to
see, now there are, for example, Shiroda, it was just, I was analyzing that. The RG there has got something like 5,000 plus votes. Now, why have we lost that vote share, whether we lost it to RG or how, ते पळोवचें पडटलें. या एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा आनी बिकॉज इट इज MG हांव मागीर सिद्धार्थाकय घेता ताजे तुमची TMC बरोबरची अलायन्स नाव एक गजाल जाल्या की त्या अलायन्साक लागून तुमकांय फायदो जावपाक जाय आशिल्लो TMCकूय फायदो जाल्यारूच ती अलायन्स कितें तरी फायद्याची न्ही की दोनूय जाणां फायदो जावपाक जाय तुमचो फायदो जावपाचो आनी तांचो फायदो जावपाचो सुद्दां दोगूय जाणांची लुकसाण जाल्ली दिसता TMC इज ऑन झिरो इन स्पायट ऑफ हॅव्हिंग सम फॉर्मिडेबल कॅन्डिडेट्स आनी तुमच्याय कांय बाले किल्ल्यां भितर तुमकां बरोच फटको बसला डू यू थिंक दिस डिसिजन टू गो विथ TMC हे बरोबर आशिल्लें काय चूक आशिल्लें आतां आमी जेन्ना डिसिजन घेतलें TMC वांगडा तें आमकां तें योग्य दिसतालें पण आतां जनरल पब्लिकाक ते कितपत मानवलें हें आतां मतांनी कळ्ळें न्ही तेर आनी जास्त खल करपाचें उलोवपाची गरज ना की लोकांनी ठरयलें शेवटी मतदारांनी ठरयलें बाबा ही TMC युतीक आमी फुडें व्हरपाक जाय की फाटीं दवरपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तें घडलें न्ही तेजेर आतां आमी परत शिवालोकन करतले बसतले आनी थरयतले विचार करतले बाबा हें एग्जॅक्टली कित्या खातीर जालें आनी खंयचे खंयचे पॉकेट्स आहा त्या पॉकेट्सान आमकां फायदो जालो काय तोटो जालो हें पळोवचें पडटलें पण थोडक्यान इतलें की आमी 13 सीट लडलेले त्या प्रमाणे वोट शेरा बद्दल आमी तितले जास्त हें करना कित्याक थोडी जे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा फॉर एक्झाम्पल दाबोळी ते आमकां 5,000 मतां पडलेलीं फाटले खेपो तशेंच मागीर म्हापसा हॉल्डोना 4,000 3,000 अशीं मतां पडलेलीच न्ही पण थंय आमी उमेदवार आमचे दवरूंक ना एक खेपो म्हणून ती मतां जर धरलीं जाल्यार ती सारके लेवलाचेर परत येता की ही जी तुम्ही वोट शेअर लूज केलो ना वोट शेअर तुम्ही फक्त तुमची सीट काढून अलायन्स पार्टनराक दिल्ल्यान तुमचो वोट शेअर पडिल्ल्या भशेन दिसता तांचे शिमीट जे आशिल्ले जे एलायन्सा मदीं ते शिमीट घाल्लें प्रशांत किशोर म्हणून ते शिमीटूच मदीं निकळ्ळें ताणें हांकां अनाथ करून दवरलें आपूण येवंकूच ना म्हणून स्टेटमेंट केलो शिमीट घालतकीर तें मातशें शिपची पडटा सारकें शिपप जालें काय ना म्हाका खबर ना ते हांव न्हू कित्याक हांव तें पळोवपाक नाशिल्लो म्हाकाय खबर ना म्हणून जे शिमीट आशिल्लें ते शिमिटानूच स्टेटमेंट केलो की आपूण हें शिमीटूच न्ही म्हणून आपूण आपल्याक खबरच ना आपूण शिमीट म्हणून घाला म्हणून म्हणजे ताणें तांकां बेजिकली इन शॉर्ट याद जाता सामान्य मनशाचे हातूंत अनाथ केले जेन्ना तांची अलायन्स जाली हांव कांय भारतीय जनता पक्षाच्या लिडर्सा कडेनूय उलयतालो आनी एक सूर जो म्हाका तेन्ना आयकुपाक आयिल्लो की MG जर काँग्रेसी बरोबर गेली जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो TMC बरोबर गेली हे बेस्ट जालें म्हणून हो BJPंतल्यान सूर आयकुपाक येतालो आज तुमकां दिसता की दीस टॅली हॅज प्रूव्ड दॅट सेंटिमेंट ऑफ युअर पार्टी ना पण हांव एक सांगपाक सोदतां की TMC ही एक पार्टी आसा जाणे बंगालाच्या मेजॉरिटी पॉप्युलेशनाचेर एक अत्याचार चालू केला खंय तरी भारतीय जनता पक्षाचेर कार्यकर्त्यांचेर अत्याचार चालू आमी सुप्रीम कोर्ट हॅज टेकन नोटीस ऑफ इट आनी त्या पक्षा बरोबर ताका गोंयांक थारो दिवप आनी तोय बी भाऊसाहेबाच्या पार्टेन जाणें गोंय बांदलें हो म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांचो सगळ्यांक व्हडलो केल्लो घात आसा ह्या पक्षाक गोंयांक कसोच थारो दिवपाक जायना आशिल्लो पूण खंय तरी स्वार्थ आसत नासत हांव नकळो पूण ताका लागून जे तांकां हांगा थारो दिलो आनी म्हाका दिसता बिगस्ट लेसन तांचो फायदो जालो काय लुकसाण जालें तुमकां दिसता तुमचो फायदो जालो म्हणून ते एक कडेन आयिल्ल्यान जी डॅमेज तुमकां MG हरशी करपाक शकताली काँग्रेसी बरोबर गेल्यार भारतीय जनता पक्ष हें इलेक्शन लढला जिखपाक लढला म्हणजे आमी खंयच्याच सिटार अशें लढूं ना की बाबा ओके हे इतले मतां काडटले ते इतले मतां काडटले म्हणून हांव जिखतलो आमी खंयच्याच सिटार जिखूना आमी तशें आमी लढूंकूय ना आमी आमचो ध्येय क्लियर आशिल्लो 22 22+ आनी तें ध्येय घेवन आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो वाटचाल करतालो ताका लागून आमी ऑर्गनायझेशन बिल्ड केलें आमी प्रत्येक बुथार कमिटी कश्ट घेवन म्हणजे म्हाका म्हापशा दिल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापशा वचून थंय कार्यकर्त्यांक मेळोवन कोण नाराज जाला जाल्यार ताका मनोवन आमचे कार्यकर्ते एक भावनीक कार्यकर्ते अवर्स इज नॉट कमर्शियल ऑर्गनायझेशन आमी एक नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम हें ध्येय घेवन आमी पक्षाचें काम करता आनी सगळे एक भावना घेवन आमी पक्षा कडेन जोडल्या गेल्या ते सगळ्यांक एकठांय करप बुथार कमिटी करप बुथार 50 प्रमुख करप म्हणजे हांव म्हज्या बुथा वयलो 6 घरांचो धनी आशिल्लो म्हाका ती फक्त 6 घरां आनी आमच्या पक्षान हांव तुमकां सिंपल सांगता मुख्यमंत्री ते एक बूथ लेवलाचो कार्यकर्तो हो त्या बुथाचेर जुटिल्लो
आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ताजो हो परिणाम. ताजो हो परिणाम. विघ्नेश, एक गजाल जी खूप जाण म्हणपाक लागल्यात की दिस इज अ फेल्युअर ऑफ ओपोजिशन टू कम टुगेदर. तुम्ही जर सगळे जाण मेन म्हणटात की भारतीय जनता पक्षाक हरोवपाक जाय म्हणून, दिस इज नॉट द वे यू कॅन डेफिनेटली अचीव इट. तुम्ही एकमेकाच्या अगेन 40 कॅन्डिडेट घालतात, एकमेका कडेन झगडटात. यू सबस्क्रायब टू दॅट पॉयंट ऑफ व्यू. आयची टॅली पळयतकीर की तुम्ही एकठांय येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून, काय जालें तें जालें, तुमकां दिसता की एकठांय येवप आनी शक्य नाशिल्लें? मागीर दोन रिजल्टाक एक दीस आसतना 2 दीस आसतना एकामेका कडेन उलयताय बी कशें एकठांय येवप ते. ना एक्चुअली इट वॉज नॉट पॉसिबल. म्हणजे आमी जे म्हणटा पळय की रिजल्ट हे जावपाचो, तशें पळोवंक गेल्यार पंजाबान सगळे ओपोजिशन एकठांय आयल्ले अगेन्स्ट आप, आनी आप स्वॅप्ट इट. म्हणजे BJP, काँग्रेस, अकाली, म्हणजे फर्स्ट टायम यू मस्ट हॅव सीन एवरीबडी कमिंग टुगेदर टू डिफीट BJP, बट टू डिफीट आप, बट इट डिडंट हॅपन. सो गोंयान ओपोजिशन जे म्हणटा, काँग्रेस इफ यू टॉक अबाउट मेन ओपोजिशन पक्ष, तो एका आमदाराचेर पाविल्लो बाय एंड ऑफ असेंब्ली ऑफ 2017. एका आमदाराचेर आमी कशें जावपाचें प्रिपोल अलायन्स तेंच्या बरोबर. गोवा फॉरवर्ड लास्टाक एका आमदाराचेर उरिल्लो, जो 3 आमदार घेवन सत्तेन आयल्लो तो एक आमदार आशिल्लो. सो तेच बरोबर नाशिल्लें, म्हणजे तेंचें घरूच बरोबर ना, आनी तातूंत आनी आमी परत जोडप म्हणजे आमचेंय घर वाट लावप अशें जावपाचें. सो वी डिडंट वॉन्ट टू डू दॅट. वी वॉन्टेड टू गो टू पीपल की बाबा हो एक अल्टरनेटीव आसा तुमकां. BJP खरोवपाक आयज आम आदमी पार्टी फुडें आसा. म्हणजे खंय पळयात, इट इज आम आदमी पार्टी वीच इज टेकिंग ऑन BJP हेड ऑन. तुलियो आज दिसता इन हायंडसायट एकठांय येवप जावपाक जाय आशिल्लें ना. आतां आमचो विघ्नेश बाब पळय उलयला ते भशेन they never had, because our party president at the earliest stage, much before the elections were announced, we had made an offer to the Aam Aadmi Party for an alliance, which they rejected even without giving it a one day's thought and a knee-jerk reaction. Now, I'm telling this only for the purpose of record, because although he is saying that they didn't want to join, कित्याक तांकां आमचेंच घर सारकें ना जाल्यार तेंचें आनी घर आमचें जोडपाक नाका आशिल्लें. So now he feels that by joining, probably they would have come under the overall umbrella of the Congress, and they want to grow on their own. So if in a democracy, लोकशाही पळय आसा, ते सगळ्या राजकीय पक्षांक एक हक आसा की आपूण एक इलेक्शन लडटलो, आपूण आपणाचे पार्टीचो स्प्रेड आनी फुटप्रिंट वाडयतलो. हक्काचेर कोणूच डावट घेना, आमी स्ट्रॅटजीचेर घेता. तुलियो वेगळो उलयता. आतां आमी वदळ म्हणटालो आमी 33%, 67 अगेन्स्ट आसा. आतां म्हणटा प्रत्येकाचो हक्क आसा. एकूच आमी स्टँड ना ना तेजेर स्टँड. आयदर यू से दॅट BJP has won with 33% decisive mandate or 67% against. No, Siddharth, you have totally, you are confused first of all. No, I'm not confused. I'm very clear. Because I'm telling you that when I said that there is a 66% vote share which has gone against the BJP, and I clearly said why I'm saying that, because all these parties have gone on an anti-BJP plank. However, I said the Congress party has no stake in that vote share. Maybe हांव अनेक स्टेटमेंट करपाक सोदता. स्टेक ना म्हणून हांवें क्लियरली सिद्ध केला. नाही हांव अनेक स्टेटमेंट करपाक सोदता. ह्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्ष एक ध्येय घेवन गेल्लो की गोंयचो विकास, गोंयकाराची समृद्धी. बाकीचे सगळे पक्ष एकच मुद्दो घेवन गेल्लो, भारतीय जनता पक्षाक हरोवपाचो. गोंयकार ते पसंद करना. तुजें कितें ते पॉझिटिव्ह सांग. आमी भाजपाक हरोवपाचो न्ही, गोंयकाराचें हित जपपा लागून आमी भाजपाक हरोवपाचें म्हणलें. आनी गोंयकाराचें हित, आनी कित्याक जेन्ना हांचे कडेन कोणाकडेन काँग्रेस पक्षान लोकांच्या मुखार एक व्हेरी केअरफुली क्राफ्टेड मॅनिफेस्टो दवरलेलो on all the public centric issues, right from म्हारगाय जी जाल्ल्या, unemployment, म्हारगाय आनी सगळे पळय इश्यू, whether it is the infrastructure projects, destruction of environment, सगळे डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटाचेर मुद्दो काढला म्हणून उलयता. I will take it up right now. डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट हांचे जे बेगडी प्रेम आसा पळय एनवायरमेंटाच्या बद्दल, हांणी मायनिंग, हांची मायनिंगाची जी केस आशिल्ली ओरिजिनल केस, ती नेतुल्ले मायन बंद करपाचे काय चालू करपाचे सुप्रीम कोर्टार आशिल्ले, आनी ताजे वयल्यान मायनिंग बॅन आयलें.
आणि नॅचरल सँच्युरीज पासून वायल्ड लायफ सँच्युरी पासून सोडून आशिल्ल्यो Okay. Mining आणि ban- मायनीच्या mining ban- पर्यावरणाच्या mining- काळजात हात घाललो पर्यावरणाचेर आणि आमच्या mining daily prey who आशिल्ले has पळय, taken the ते expose credit करपाक who सोदता. has taken the credit for the mining ban is very clear Okay, before yes, the we people, stand by it. and I No, don't Tulio- want to take Yes, Tulio, I we don't stand want by to it. go. Tulio- And Tulio- where is- आम्ही नाही and आम्ही where जे is पळय the- काँग्रेसीन जी बसबसपुरी चाळीस- चालू केल्ली मायनिंगाच्या हातून आणि म्हणजे चाळीस- कोणूय म्हणजे तांचो एक कॅन्डिडेटाचो पयर हांव पेपरार आणि वाचलां 40,000 कोटी- मायनिंगाचो डंप चोरलो म्हणून ताजेर केस आसा आणि तांचो 40,000 मायनिंगाचो कोटयाचे डंपच चोरलो बरोबर. म्हणून 40,000 कोटयाचे पीएससी 35 ते. रिपोर्ट ताका खबर पडून ना. म्हणजे तांकां 35 ते ताणी 40,000 काळजात हात कोटी घातलो. तुलियो- आणि तुलियो- पर्यावरण रिपोर्ट असा तुलियो- पीएससी wait, रिपोर्ट wait, wait. is Tulio- not Tulio- even existing before Yeah. No, Tulio- Tulio, the point house is- no, no, committee point is- no, no, that Narayan Babu, no, no, I'll go to be Narayan Babu on this. एक सिंपल गजाल आहा की वेदर सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय आशिल्लें काय नाशिल्लें तुम्ही काँग्रेसी बरोबर वचून हो निर्णय घेतलो तुम्ही दुसरो एक पार्टी घेतली ज्या पार्टीन आयल्या तुम्ही 40 सीट कॉन्टेस्ट केली आज इन हायंडसायट तुमकां दिसता की चड स्ट्रॅटेजिकली ओपोजिशन स्पेसाचे प्लॅनिंग जावपाक जाय आशिल्लें डेफिनेटली की थोडेचे इश्यू बेज जावंक जाय आसले ते कित्याक प्रत्येक पार्टीचे ध्येय धोरणां वेगळीं आसा थोड्यांचे पर्सनली कल्ट आहा थोड्यांक पर्सनली हें जाय स्पेस जाय पडटा अशी युती जाली खूब पक्षांची की सीट शेअरिंगाचेर प्रॉब्लेम जावंक शकता तरी सुद्दां इश्यू बेज जर खूब पयलीं जावंक जाय ते अशें इलेक्शना कडेन जावंक शकना ते कित्याक लोकांक तें आवडूंक जाय लोकांक कळोंक जाय फूल फोर्स हांगा येता म्हणून आमच्या बऱ्या खातीर हें बरें सरकार दिवंक सोदता बरें प्रशासन दिलें बरें कितें करतलें अशें लोकांक विश्वास आसल्यार तशा प्रमाणे ती जावपाक जाय बेश्टीच समज उमेदवार घातले म्हणटा जायना लोकांक तें पटोवंक जाय न्ही लोक म्हणटा हे कशें आहा ते लोकांक कळोंक जाय तेन्ना लोक तें पळयता आसायचें बरें करून तुम्ही म्हणटात की ती स्ट्रॅटेजीक अलायनमेंट जावपाक जाय आशिल्ली हय तें खूब पयलीं जावंक जाय खूप पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें सर एक जो मुद्दो येता आनी तो म्हळ्यार हांवें सकाळीं म्हणिल्लें की फॉर टू पर्सनॅलिटी फॉर प्रमोद सावंत दीस वॉज अ जर्नी फ्रॉम सिलेक्टेड सीएम टू इलेक्टेड सीएम आणि फॉर दिगंबर कामत दीस वॉज प्रोबेबली अ जर्नी फ्रॉम रिजेक्टेड सीएम टू परत इलेक्टेड सीएम डू यू थिंक दिस इज एमर्जन्स ऑफ प्रमोद सावंत completely as a leader where he has his own mandate now and we can be more decisive and more firm in certain matters? डेफिनेटली मनोहर भाईच्या नंतर म्हाका दिसता एक भारतीय जनता पक्षाक एक डिसायसिव्ह मॅन्डेट दिवपी आमचो दुसरो नेतो म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत आसा आनी एक बरें काम केलां म्हणूनच ताका लोकांनी उखलून धरला ताच्या कार्याक पक्षाक हें क्लियर आसा आयज जी मॅन्डेट दिल्या ती सो दॅट इज वाय आय थिंक दिस ही हॅज एमर्ज्ड विग्नेश तुमचे खातीर हें इलेक्शन कितें आतां 2 सिटां आयलीं आर यू लुकींग एट दीस एज अ की फुडली जें इलेक्शन येतलें थंय वॉट इज युअर एम आर यू गोइंग टू से दॅट यू आर गोइंग टू ग्रो अँड कॉन्टेस्ट 40 अगेन ऑर स्ट्रॅटेजिकली यू हॅव समथींग एल्स इन मायंड इफ यू लुक एट इट आमी फ्रॉम 0 to 2 आयल्या MGP has there is a decline which has happened. Goa forward decline has happened. Congress decline has happened. And we are growing. So we will continue with our work. आम्ही लोकांपर्यंत वतले लोकांकडे मुद्दे घेवन वतले परत आता आमकां विधानसभेनूय घेवपा मेळ्ळें आनी भायरूय सो आमची लढाई लोकां खातीर आसतली आनी लोकांपर्यंत जी स्किम्स आसा गव्हर्मेंटाची हे कितें ती लोकांपर्यंत पावपा जाय पिलफरीत जावपा जायना जॉब स्कॅमा सारके ज्यो गजाली घडल्यो ह्या फावटी आमी विधानसभेन तांकां धरतले कित्याक बिगस्ट जॉब स्कॅम प्रॉबेबली गोंयान जालो म्हणजे एक कॉन्स्टेबल एग्जामीक बसता ताका थंय 20 पडटा आनी तोच PSI एग्जामीक 99 पडटा म्हणजे येदे व्हडले स्कॅम तुम्ही म्हणटा हे सगळे इश्यू आतां तुमकां विधानसभेक घेवपा मेळटले विधानसभेन घेवपा मेळटले लोकांपर्यंत तुम्ही म्हणटा फक्त आतां विधानसभे भायर न्ही विधानसभे भितरूय आमचो आवाज आम आदमी पार्टीचो आवाज आणि गोंयच्या आम नागरिकाचो आवाज विधानसभेन ओके तुलियो वॉट आर द बिगेस्ट टेक अवेज काँग्रेस नीड्स टू गो बॅक टू द ड्रॉइंग बोर्ड फॉर शुअर बट फुडली वाटचाल ही तुमची जी आता 11+1 आसात ही फुडली वाटचाली कडेन तुम्ही कशें पळयतात See, the Congress party will definitely play the role of an effective opposition that it has always done. The BJP does not allow traditionally in its unitarian electoral politics to allow the elected opposition also to function, either destroy them or decimate them. And that was proved when my colleague co-panelists said Congress एक
came down to 1 MLA. Now, you allow for a healthy democracy, लोकशाहीन तर healthy democracy prevail जातली जाल्यार you have to allow the opposition to function. You have to also listen to the opposition to bring forth the voice of the people on the floor of the house and out of the house. Now, whether it is matters pertaining to corruption, matters pertaining to the job scam, or any other issues that were plaguing the state in the last 2-3 years, definitely this is an opportunity to further go to the people and highlight these issues to demand a resolution of these issues. Can you give people of Goa one assurance कि within next 3-4 years 12 उरतली म्हणून? Of course, we will give, and we will see that all of our MLAs function. That is provided the BJP. See, Pramod Bab, you cannot clap with one hand. You require two hands to clap. Okay. And if the BJP allows, I say the BJP because the BJP is in power at the center, at the states, but the way things were happening, governments were destroyed in Manipur, governments were destroyed in Karnataka, in Madhya Pradesh, and Goa, the mandate of the 17th single largest party was subverted. जर बीजेपीन हात फुडें केलो जाल्यार आमी हात दितले. ना, हात फुडें दिनाका. I am expecting you, see Vignesh Bab, I am expecting a ruling party to allow the opposition to, because it's ultimately it is the ruling party that is to allow an opposition to function. Narayan Bab, for MG, what is the biggest takeaway? की महत्वाकांक्षा कमी, ग्राउंडार चड कान आणि काम, and go back to drawing board and see where is MG realistically now? Yes, definitely. आमकां पळोवचें पडटलें तें सगळें. बाबा आमी खंय चुकले आनी आमी 1999 नंतर 2002 2 जाले, 7 2 जाले, 12 3 जाले, 17 3 जाले, आतां परत 22 2 जाले, म्हणजे 2 3 3 2. आनी हेज्या वयर आमची गाडी फुडें वचना तेन्ना कितें लोकांक आमी आतां खंय कितें पर्यंत सांगूंक जाय आनी आमी कितें करचें पडटलें हेर आमकां विचार करचोच पडटलो. कित्याक आमी आमचें कार्य 17 वर्साचें तें सांगून म्हाका दिसता लोक तितले आतां नवीन पिढी येयल्ली आहा, तिसरी पिढी जाल्या तयार, त्यामुळे नवे पिढीक तें कळपाक मातशें बरेंच खुशाल वयता. त्या पेक्षा वी हॅव टू वर्क नाव. फाटीं पळोवन फुडें वचचें पडटलें. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पूण म्हाका एक गजाल दिसता की मॅन्डेट इज हियर अँड आय बिलीव द मॅन्डेट इज क्लियर. आमी परत परत सांगताले की काँग्रेसीक आसूं किंवा BJPक आसूं, लोकांनी क्लियर मॅन्डेट दिवची, कारण अल्टिमेटली खंयचेंय सरकार जे सत्तेर येता ताका आमी कुबडी घेवन चल म्हणून सांगपाक जर लागले जाल्यार ना प्रशासनाक गती येता ना कामाक गती येता. सो त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता गोंयकारांचें अभिनंदन करपाक जाय की तुमी क्लियर मॅन्डेट दिल्या. लॅक ऑफ क्लॅरिटी कांय दवरिल्ली ना. एट द सेम टायम जे आमी मुद्दो काडिल्लो की 23 आमदारांक घर धाडल्यात, विच इज क्लोज टू अराउंड 60%, जातूंतल्यान तुमी दुसरो मॅन्डेट दिला की वी वॉन्ट द इनकम्बंट पार्टी बट नॉट नेसेसरिली द इनकम्बंट MLAs. वही क्लियरली सांगला. डिफेक्टराक घर धाडल्यात, मॅक्झिमम डिफेक्टराक घर धाडल्यात, जातूंतल्यान म्हाका दिसता प्रत्येकान आतां धडो घेवचो पडटलो. आनी एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हाका दिसता हाव प्रमोद सावंत परफॉर्म्स in this term as a elected CM, because BJP went with a face and they projected him as their face and leader. How he functions now will be the most interesting thing to watch. Tulio, Narayan Bab, Siddharth, Vignesh, thanks a lot for joining us. हांव लोकांक एकच सांगता, आमची ह्यो कार्यावळी आज परत चालूच उरतल्यो आनी कांय वेळान आमची अनेक कार्यावळ सुरू जातली विथ अनादर पॅनल विच विल बी व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. तीय तुम्ही पळयात. बट सकाळी सावन तुम्ही जो रिस्पॉन्स दिला ताजे खातीर परत एक फावट आमी तुमचे उपकारी. इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. Mandate Goa, powered by Risara Properties, supported by GAM, a hygiene company, Old Goa Hair Oil, Morning Mantra, and SangitaMobiles.com.